गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारात भिरांकूळ अपघात जाले। बांबोळे नियाज रेस्टॉरंटा लागसार 4 गाडयांचो विचित्र अपघात जालो। एक i20 कार पलटी जावन महिंद्रा कारीचेर बॉनेटाचेर पडली। नियाज रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या ह्या अपघातात गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले। तशेंच ह्या अपघातात एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली। मजगती पेडण्या म्हालांतल्या उगव्या वाठारांत XUV 500 कारीच्या चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावना। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकींचो पंचनामो केलो। This guy, the red Scorpio that was there, it was keep on dodging lanes, and I chose to The Scorpio one. the red Scorpio, the Yeah. Karnataka registration. Yeah. It was coming, it kept dodging lanes, dodging everybody. Anyway, we decided to go towards the slow lane, and we were coming from the side. Suddenly, the moment we reached over here, after crossing the GMC place, he came. The red car, it hit us. Yeah. Then it hit the adjacent and the white car that was there, and then from behind it turned itself, and the black car it hit overturned. And, it banged and it overturned above this. Yeah. So, what do you think? The red car was full with the speed and dodging on the Yes, road. he was literally going from one lane to another without any control of speed. How is that even? How can he drive like that even given on the road is so wide? Just look Yeah. at this of the road. And if those railings were not there, all the 3 cars would have gone overturned towards the other side of the road. That's very So any injuries reported? for me and my family no as such, but I don't know about the car that was overturned above. I think he's gone to the hospital. आता आम्ही असा ते बांबोलीम GMC कडेन आता तुम्ही हिंगा फाटल्यान पळयता पळय तेजी व्हेकल, सो हे व्हेकलाचे कोण चलयताले पळय त्याने आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिलें, कित्याक ती रेड स्कॉर्पियो पळय कशी येताली पळय ती आउट ऑफ कंट्रोल अशें म्हणटा लोकला कडेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेवल्या त्या प्रमाणे अशें म्हणटा ते लोक ती कर्नाटका रेजिस्टर स्कॉर्पियो आसली पळय ती फुली ड्रंक आसलो तो ड्रायव्हर, आनी तेका लागून हे इतले एक्सिडंट जावपाक हिंगा हे ऑल टुगेदर 4 व्हेकल हिंगा तुका एक्सिडंट जाल्ले त्यो आमकां दिश्टी पडटा। आनी हे फाटल्यान आसा ते गाडयेल्यान आमकां कोणें व्हेकलान आसले पळय तेणी इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाणे अशें जालें। ते अशें सांगता तो आख्खी वाट इतलो झिगझॅग मूव जायत येतालो स्कॉर्पियो, आनी तेका लागून हे हिंगा एक्सिडंट जावन आनी अशीं ती सांगता हे तो रेलिंग नासले सायडीक तर बॅरिकेड नासले जाल्यार हे सगल्यो 3-4 गाडयो हिंगा सकयल पडटल्यो आसल्यो सर्वीस रोडाचेर। हे आतां तुमी पळयता ते GMCच्या फुडल्यान, आनी हेचेर आतां आजून पासून कंट्रोल ना, कोण ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग करता पळय तेचेर कांयच कंट्रोल ना। सो कंट्रोल आतां केन्ना जातलो आनी रोडाचेर आमकां गोंयकारांक सेफ्टी कशी मेळटली, कित्याक एक गाडी फ्रॉम कर्नाटका रेजिस्टर आनी उरलेल्यो 3 गाडयो गोवा रेजिस्टर, सो तेका एकल्याक लागून हे इतल्यो इंजरी जावपाक हिंगा आयज पावल्यो।